डेव्हलपमेंट हो रे आमगे कॉन्स्टिट्युन्सी जालो ना आयज पासून म्हणजे बघले लोक येयलो एवरी डे हिंगा 2 जाण ना जाल्यार 4 जाण उदकाकू लागून येताय. काल पासून कुट्टाळे गांवां आमकां उदो ना. हांवें काल जेई फोन मारलेलो वॉटर डिविजनाच्या तेन्ना काल फोन आन्सर करूं ना. आयज पोत्ते ते मनीस येयले दुसरे 2 जाण येयले उदो ना म्हूण सांगपाक. पोत्ते जेई फोन मारलो जेई म्हाका सांगता तूं यो आनी येई मेळ म्हूण. आनी हांवें म्हणलें येईको हांव उलयलां. येई म्हणटा येई तर फोन मारीत येई म्हणटा आय एम न्यू आय हॅव जॉइन रिसेंटली लास्ट 2 months बॅक सो यू स्पीक टू जेई म्हणटा. आय इवन स्पोक टू एक्झिक्युटीव इंजिनियर रिगार्डिंग द वॉटर प्रॉब्लेम फेस्ड बाय द कोर्देली विलेजेस. आमकां कुट्टाळे एक वाल गायलो आहा आनी एक पायपलायन येयलो आहा आगशी. आयज म्हाका कळून येयला थ्रू जेई की ते वाल बसयले थिंगा ते देर केलें ताका प्लेटीन एक बॉक्स केला आनी ताका लॉक मारलो म्हणून आनी लोकां चाई आगशी आहा म्हणून. हांव कितें म्हणा जेन्ना आमच्या लोकांक उदक मेळना तेन्ना आगशी लोकांक आनी उदक कितकून दिवपाचें आमच्या एरियांतल्यान. सो जेईको ताका लागून आमी उलयले आनी जेई कडेन टायम फिक्स केला मांडे ऑफिसान यो आनी येईको उलय म्हणून. आमकां उदका प्रॉब्लेम आतां न्हू उदका प्रॉब्लेम 10 वर्सां मायज जालीं. कुट्टाळ उदका सदांच प्रॉब्लेम आहा. पावस काबार जाता थिंगा आजून जालोलो ना. फाटीं 2 दीस फाटीं पासून पावस पडटालो. आतां पावस जो तेन्ना तर उदक ना जाल्यार मागीर माया म्हयन्याक कितें जातलें एप्रील मे. दुसरें म्हणल्यार लायटी तर तूं रेजिस्टर चॅक करीत वचोन खूंय सबस्टेशनाचे वो डिपार्टमेंटांतून जाल्यार आमगे लायट दिसा कितू पाट वयता रिकॉर्ड मेळटली. सकाळीं 7 o'clock सद्दां लायट वयता 7 to 7:30 डेली. आनी फोन करीत जाल्यार ते सांगता आमकां चेंज ओवर कोत्ताय म्हणून. कितें चेंज ओवर कोत्ताय ते तांकां खबर आहा. आमी चेंज ओवरा लागून आमी एक पाटी मिटींग केल्ली मॅडमी बगली आनी मॅडमी आमकां सांगलेलें मॅडम आमगे लायट स्वता 7 वयता. मॅडमीन मिटींग कॉल आउट केलेली लायटी डिपार्टमेंटा कडेन आनी सांगलेलें आमकां खंयच्यानूय जाल्यार एक सायडीसान दियाय म्हणून. आयज पासून कांय जालो ना कांयच जालो ना. लोक आमगे कुट्टाळेचो बेजीक नॅसेसिटी म्हणटाय ती हालीं 2 वस्तू एक उदक आनी एक लायट. आतां ह्यो 2 वस्तू दिवपा जायना जाल्यार आनी कितें करपाचें. तिसरी म्हणल्यार रोड चोय तूं आमगे कोर्ताली फेरी पॉयंट्सान जो रोड गेला हायवे कडेन पॅरलल रोड गेला तो DBRन फोंडल्या 2 वर्सां मायज जालीं. फोंडून मात घालून दवरलेली तो वोद्द रस्तो आहा आनी वोद्द रस्तो ना तो चोवपाक थिंगा स्विमींग पूल जाला दोरी जाला. पावसा दिसान थिंग सगळीं भोंवतालें उदकान आनी गाडी बाडी सारकी घुंवन आलोवन बालोवन वयताल्यो. बेजीक नॅसेसिटी आमगे करपा जायना जाल्यार आनी कितें करपाचें. आनी ताका लागून म्हाका दिसताशें लोकांगे काम करपा लागून हांव हे इलेक्शनाक बसतलों. कोणाचेर बसतो तो हांव आतां सांगना पूण हांव लोकांक सांगतो मागीर. हांवें ऑलरेडी म्हगे वर्करेन म्हाका सांगलां तूं इलेक्शनाक बस म्हूण. हांवें म्हगे कॅम्पेनींग स्टार्ट केलां. कांसावले वेलसांव हांव भोंवतालो. मेन वर्कर हांवें तांकां मेळ्ळा आनी हांव विदीन फ्यू डेज आय वील स्टार्ट माय कॅम्पेनींग फ्रॉम डोर टू डोर. गव्हर्मेंट ऑफ कोर्ताली आमगे व्हरतली कांयच जालो ना. नुस्तें बाजार पासून बागलोलो तो पासून ओपन केला म्हळ्यार ती पासून आतां शॉपांय कोणें घेयलो ना अशें म्हण म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. So basically lack of development is forcing you to come Yes, into politics. lack of development is forcing me to contest this election. Any party that you have been decided? Any parties approaching you? So many parties have approached me. Aam Aadmi Party has approached me. Trinamool Congress has approached me. Many other parties have approached me, but I have not yet decided on which party to contest. On right time, I will decide and I will inform my voters. Contesting for sure. Yes.